सांगोळडा वो फुटबॉल ग्राउंड खूब फामाद वो पंचायतीन तेन्ना कन्स्ट्रक्ट केल्लो आनी पंचायत वो ग्राउंड मेंटेन करता. ह्या ग्राउंडाक एटेन्शनाची गरज आसली. स्पेशली वो रिटेनिंग वॉल जो आसा ग्राउंडा फाटल्यान वो ग्राउंड शेतान आसा. रिटेनिंग वॉल मोडल्या कारणान उदक दुसऱ्या शेतांनी पावतालें. ग्राउंडाच्या प्रोटेक्शनाक लागून रिटेनिंग वॉलाची खूब गरज आसली. तेका लागून वो रिटेनिंग वॉल आमी आयज हांगासर कमेन्समेंट केल्लें आसा ह्या कामाचें आनी हेजो टोटल एस्टिमेट 11 lakhs जावन आसा. त्याच्याच बरोबर लोकांचो आयज सगळे हांगासर सांगोळडा पंचायत एक सरपंच आमचो आनी सगळ्यांनी आयज आनीक रिक्वेस्ट दवरलो आसा की फुडें एक कलवट आसा. त्या कलवटा कडल्यान तेंचो जो दुसरो स्पेस आसा ग्राउंडाक एडजॉयनींग जो जागो आसा तो कलवट बांदपाचो. तो एट द सेम टायम नॉट ओन्ली फॉर प्लेईंग पर्पज पण त्या वाटेन जे लोक रावतात एक्रॉस त्या लोकांक सुद्दां ते कलवट बांदल्यार तेजो फायदो जातलो. ताका लागून आमी ह्याच हो एस्टिमेट कंप्लीट जाताच इवन सायमल्टेनियसली तोय आमी एक मूव करतले आनी हें काम सोंपता ती दोनूय कामां आमी हातीन घेतले. कलवट कन्स्ट्रक्शन ऑफ कलवट आनी एज वेल एज रिटेनिंग वॉल. आमकां रिसंटली पंचायतीक सरपंचान आमकां एक NOC दिलेली आसा. हो ग्राउंड पंचायत पळयल्ल्या कारणान पंचायतीक हेजे रायट आसा. तेंची एक कमिटी आसा आनी सगळ्यांनी आमचे सगळे जे ग्रामस्थ आसा हांगासरले सगळे सरपंच आदले सरपंच आनी आतांची पंचायत हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक डिमांड दवरलो आसा की तो तेंचो जो ओपन स्पेस आसा हांगासर फुटबॉल प्लेयर्स हांगासर खूब तयार जाता. बरे लेजंडरी फुटबॉल प्लेयर्स इवन ज्युनियर लेवलाक नॅशनल्स खेळपी भुरग्याचो टॅलंट आसा. त्या भुरग्यांक पावसान सुद्दां गेम ही प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणून थंय इंडोर स्टेडियम जावचो असो तेंची मागणी आसा. तो इंडोर स्टेडियम करपाचो आमी प्रयत्न करतले. फुटसाल सारके टोर्नामेंट्स हांगा जावंक शकतले तो इंडोर स्टेडियम केल्यार. आनी आमकां जाग्याचोय अभाव ना. जागो ग्राउंडा कडेन आसा, ग्राउंड कमिटी कडेन आसा आनी पंचायतीन तेजी NOC दिल्ली आसा, रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. हे रेजोल्युशन आमी फुडें व्हरत त्या ग्राउंडाचो आमी रोखडोच त्या ग्राउंडाचो अप्रुवल घेवन गव्हर्मेंटा कडल्यान तो आमी एक इंडोर स्टेडियम हांगासर सांगोळडान करपाचो आमचो इच्छा आसा आनी तो रोखडोच जातलो. विदीन दीस नेक्स्ट 6 months वो तुमकां थंयसर आमी फावंडेशन स्टोन ले करतले आनी अनदर 6 months तो स्ट्रक्चर आमी उबो करून आमी हांगासरल्या लोकांक तो अवेलेबल करून दितले. सांगोळडा वायडनींग तो एक्चुअली मिसकन्सेप्ट. तो कोणी मदीं येवन पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोणी येवन तो लोकांच्या तकलेन कितें घालपाचो प्रयत्न केलो पण लोकांक आयज कळयलें आसा सांगोळडा वायडनींग इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ एनी कंपाउंड वॉल ऑर एनी हावज. वायडनींग ज्या सायडीक रस्त्या सायडीक जो 1/2 meter सुद्दां आमकां मेळटा, 1/2 meter ऑन बोथ द सायड ऑफ द रोड्स. आनी ड्रेनेज जी कोलॅप्स जाल्ली आसा द ड्रेनेज इज नॉट युजेबल टुडे. म्हणजे ड्रेनेज इज नॉट म्हणजे तेजो फायदो कांय जायना. उदक जे स्टॉर्म वॉटर जे येता ते क्लॉग जाता, रस्त्यार उदक पावता. ह्यो ड्रेनेजीस कन्स्ट्रक्ट जावपाक जाय. एवरी 100 meters एक क्रॉस ड्रेन जावपाक जाय जेच्या कारणान लोक रस्तो खणचे ना. आनीक जर 1/2 meter सुद्दां आमी सायडीक वाडयले जाल्यार 1/2 meter वाडोवनूय रस्तो खूब वायट दिसतलो. म्हाजो बेजीक हेज्या फाटल्यान करपाचो हेतू आय कुड हॅव डन दीस रोड विथ PWD ऑल्सो. पण हेज्या फाटल्यान करपाचो हेतू असो आसा की प्रत्येक रोडाक अमुकूच थिकनेस हॉट मिक्सिंग घालचें पडटा. आतां रोड जसो तुमी रोड हे केल्लो आसता MDR जावं स्टेट हायवे जावं इंटरनल विलेज रोड ताका अमुकूच थिकनेस घालपाचो गव्हर्मेंटाचो तेज्याकून मोठे थिकनेस घालपाक मेळना. सपोज ह्या भितरल्या रस्त्याक जर मोठे थिकनेस घातलें जाल्यार ऑडिट क्वेश्चन रेज करता की तुमी हांगासर इतलो पयसो वेस्ट कित्याक केलो. ताका लागून जेन्ना GSIDC काम आमी दितले तेन्ना GSIDC कांय बार आसना कितलो थिकनेस घालचो कितें करचें. GSIDC वो रस्त्याचें जें काम करतली ती हायवे लेवलाक जो रस्तो जाता पळय त्या क्वॉलिटीचें काम हांगासर जातलें. ताका लागून माय प्रिफरन्स इज विथ GSIDC आनी क्वॉलिटी काम जातलें. बस बेज सायडीक जे पोल्स जे रस्त्याचेर पोल्स आसा ते सगळे पोल्स शिफ्ट जातले एट वन सायड ऑफ द रोड. ड्रेनेजीस परते कन्स्ट्रक्ट जातल्यो. रस्त्याचो जो लेवल आसा तो असो आसतलो की उदक पडटकूच सायड ड्रेन्सान ते उदक वतलें आनी जेच्या कारणान रस्त्याक ड्रेनेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रस्त्याक ते डॅमेज जावची ना. तर बेजीक एम्फेसीस ऑन गिवींग क्वॉलिटी रोड्स रादर दॅन जस्ट मेकिंग रोड्स लेईंग सम हॉट मिक्सिंग. द एम्फेसीस इज ऑन गिवींग व्हेरी गुड सामकें म्हणजे आमचे एंटायर जी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेजो प्रोफायल चेंज जातलो. पूण जे डेव्हलपमेंट जे सांगोळडान जावंक जाय ते आमी एकामेकान फुडें सरोन एकामेकाचो साथ घेवन आमी करया.
तशेंच ही आयज खुबशी हे रिटेनिंग वॉल आहा ती फ्रॉम सालिगांवचे उदीक पसून हे सायडीक फ्लो जावन अशें वयता. ही आमकां एक ग्रावंडाक एक इम्पॉर्टंट आसली ती जयेश बाबा कडेन आमी वचोन तेंच्यांनी मांडली आनी बरे भशेन तेणी आमकां साथ दिल्लो आनी आयज ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. तशेंच आनी तेजे कडेन खुबशें आमी रेजोल्युशन घेवन आमी तेजे पसून पावल्ले आसा. तेणी ऑलरेडी आमकां सांगलें इंटरनल रोड्स आनी कितें आहा न्ही कितलें आहा तितलें डेवलपमेंट आमी सांगोळा खातीर करया आनी आयज आमी सगळे एकठांय जावन आमी तेजे कडेन घेवन आनी तेचो आमचो बरोच आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आनी मेन म्हटल्यार आनी आतां आमी पसून पंचायत फायनान्सान थोडे आमी प्रत्येक वाड्यार आमी एक काम घेतलेलें आसा आनी इवन 14 फायनान्सासून सगळ्या वाड्याचेर आमी बरें काम घेतलेलें आहा. प्लस तेचोय आमकां सपोर्ट भरपूर आसा. हांव तेजे कडेन एकूच म्हाका देवा कडेन आमचें एक पंचायत हावज आहा तें आमचें बेगीन जाता इतलें आमचें प्रोसिजर ऑलरेडी मातशें कितें पेंडींग आहा तें सरा कडेन मातशें TCP हेजे कडेन वच मातसो उलोवन तें आमचें बेगीन जाता इतलें करचें हें हांव तेजे कडेन सरा कडेन मागतां. हांव सांगोडल्यान सगळ्याक आसता हांगासर. म्हाका एक आयज मोठी उमेद दिसली की जयेश बाबा नायक सगळ्यांक हांगा लागीं गेले आमंत्रण धाडून की या नाल्यार इतलो दीस इनॉग्रेशन जातालें पळय ते अवघेच लोक जाताले. पूण आमी अशें मागता की तेणें सांगोड्ड्यान सगळ्या लोकांक लागीं करचें. तें डेवलप बी आनी कितें आसा तें सहज करतलो तो, पूण लोकांक एकठांय करणे म्हणजे खूब कठीण. ह्या खातीर लोक ताका खूब मान दितात आनी तसोच तेणें रावचो आनी भेदभाव सगळे आसा पळय ते विसरून तेणें सगळ्या लोकांचें काम करपाक बरें करपाक तेणें वावरचो. आमकां आमचो तेचो म्हाजो ताका सदांच आशिर्वाद आसा आनी खरोच आसतलो ह्या फुडें. पूण तो तसो वागत जाल्यार तेणें तसो वागचो अशी तेजे कडेन मागणी करता. आनी सगळ्यांक घे कोणूय आसो तूं सगळ्यांचो आज म्हणजे बापाय भाशेन वडील आसता तसो तूं आज हांगासर मिनिस्टर आसा आमकां मेळ्ळो आसा आनी तूं भाग्यवान आनी आमी भाग्यवान. आमच्या ह्या करणेक लागून तूं आज मिनिस्टर जालो म्हण आमकां खूब खोशी भोगता. पूण अशेंच तूं सगळ्या लोकांक घे आनी तूं हे सांगोड्डेचे जावं इतर तुज्या मतदारसंघाचें सगळें काम कर. तुज्या फाटल्यान सगळे लोक आसतले आनी फुडली दुसऱ्या दिशा जी आसा ती देवाच्या हातीन आहा. तुका देव कितें करीत तें म्हाकाय समजना की तूं वयर सरतलो हें सारकें. सगळ्यांक तुमकां हांगा येवन तेणें आमंत्रण केल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.